कारापूर आणि पर्ये पंचायतीच्या 30 शिमेक मिनी सोंसोड्याचे रूप आयला। लोक मेळत थंय कोयर उडयतात। या वाठारांत हालींच नवी नवी घरां बांधल्यात। या हाऊसिंग बोर्डात रावपी लोकांक या कोयराक लागून खूप त्रास सोंसचे पडटात। खास करून कारापूर तिस्कातले वेवसायीक वारंवार वाठारांत कोयर उडयतात आणि विचारल्यार लेगीत तांकां शाणपणां सांगतात अशें थळावे लोक सांगतात। या वाठारांत बेगीनूच सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले आणि ताचेर कोणी कोयर उडयतना दिश्टी पडल्यार तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें थळावे पंच वांगडी लक्ष्मीकांत शिरोडकर हांणी सांगले। हांव ज्या भागार उबो आसा जाग्यार उबो आसा तो गोवा हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी पडोशे सत्तरी गोवा जो आसा तो डिचोली आनी सत्तरीच्या शिमेर आसा। हांगाच्यान एक 50 मिटराचेर डिचोली आनी सत्तरीची शीम आसा आणि ज्या जाग्यार सगळो गांवचो आजूबाजूचे पंचकृशीतले लोक कचरो हाडून उडयतात। हे म्हाजें घर हांवें हांगा बांदलां हें दिसता। हांगा भितर हाडून कचरो उडयतात। सगळी घाण डायपर आणि कितें कितें माती सगळें हांगा हाडून उडयतात। हांगा सोऱ्याक बसतात सगळे। सांज जाली की तुमी आनी अर्दवरान दिसतले हांगा सगळे सोऱ्याक बसतात। बाटल्यो फोडटा, सोरो पितात। सोरो पिता आसतना सापडले जाल्यार सांगतात आमी घेवन वयतले। मागीर ते कोण हांगाच आसता सगळें सामान आमकां घाण साफ करची पडटा। आणि हांव जो उबो आसा न्हू तो पडोशे हाऊसिंग बोर्ड प्लॉट हांगासर ऑलमोस्ट 5 घरां ऑलरेडी रावता 4 वर्सां जाली आणि टोटल 20 घरां बांदप चालू आसा आणि टोटल हांगासर ऑलमोस्ट 48 प्लॉट आसा हांगासर। आणि ही जी आतां आमी एंट्रन्स जी तो आतां कारापूर मेन स्टॉप तेतून आतां हांगा पळयत न्हू जाल्यार ऑलमोस्ट 100 मिटराचेर हांगा सगळे हाडून डंपिंग पॉयंट कसो जाल्लो गार्बेज हाडून सगळो हांगा डंप करता। आमी फाटल्या मे म्हयन्यान हो काडलेलो सगळे क्लीन केल्ले पूण एवरी मंथ हाडून कचरो जर प्लास्टीक जावं मागीर बॉटल्स जावं सोऱ्याची बॉटल जावं कितें सगळें हाडून रोखडेंच एका म्हयन्यान परते हे डंप कसो जाता। आणि हो जो प्लॉट दिसता न्हू तो हाऊसिंग बोर्डाचो इट इज अ कमर्शियल हो अजून तेंच्यांनी हाऊसिंग बोर्डान हें करूंक ना आणि तेजो फायदो घेवन सगळे हांगा कोयर जावं गार्बेज जावं सगळे प्लास्टीक जावं बॉटल जावं सगळे हाडून हांगा उडयता आणि एका म्हयन्यान हे सगळे हीप कसो जाता। जेन्ना हाऊसिंग बोर्ड जालो तेन्ना ही सगळी आमच्या एरिया पडोशे पंचायती म्हणजे पर्ये पंचायती गेली आणि जेन्ना लोकांनी हांगासर घरां बांदपाक लागले आणि लोक जेन्ना स्थानीक हांगा रावपाक लागले तेन्ना ही जी हांगासर फाटल्यान आमी जी पळयता पळय न्हू ही सगळी दुर्गंधी हे सगळे गार्बेज हाडून लोक हांगासर उडयता। ही लोकांक संवय आसली पयलीं वचून आणि जेन्ना हेंच्यांनी आमचे कडेन कंप्लेन पावयली की हांगासर हाडून गार्बेज उडयता आणि तांकां सहन जायना हो वास कितें आहा तो तेन्ना तेणी आमचे पंचायतीक एप्रोच केले। त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन कितें केलें हांगासरली 2 ऑक्टोबराच्या पयलीं सगळें फूल साफ करून घेतलेलें एकदम क्लीन करून घेतलेलें। तेज्या नंतर मागीर पावसाच्या पयलीं आमी इन जून एक 5-6 तारीख म्हटल्यार फूल कंप्लीट जेन्ना आमी साफ करून घेतले आणि परत जर पळयत जाल्यार परत आसलो तसोच आहा तसोच गार्बेज हांगासर पडलेलो आसा। तेन्ना आणि ते मनशान जर विचारलें जो कोण हाडून उडयता तांकां रात्री अपरात्री हाडून उडयता आमी रावले हांगासर पहारो दिवपाक की कोण उडयता ते पळोवपाक। सो तेज्या प्रमाणे आमी तांकां विचारलें जाल्यार ते आमच्या वयर आंगाचेर येता धांवून येता तूं कोण विचारपी की आमी जाय ते करतले हांगासर उडयतले आमकां जागो ना दुसरे कडेन उडोवपाक। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे एक सरकारा कडेन बीन एक मागणी करता की हांगासर एक तर आमकां प्रोटेक्शन दिवपाचें की हांगासर नाजाल्यार हांगासर तरी कोण तरी पुलीस पर्सनल जे आमी इमिजिएट सांगल्या नंतर हांगासर येवन तेंच्यांनी दखल घेवपाची ह्या गोश्टीची आणि जेणे करून हे स्थानिकांकूय त्रास जावचो ना आणि जे कितें स्वच्छता उरतली हांगासर